काँग्रेसीन केलो पर्यायी सरकार घडोवपाचो राज्यपालाकडे अधिकृत दावो, पूण काँग्रेसीक हें आसा शक्य? भाजपा कडेन अजूनय भोवमत आसा? सगळेच प्रश्न पळयात गोवा 365 चे खाशेले राजकीय विश्लेषण। भाजपा आणि युती पक्षातल्या फुडाऱ्यांक मेळून केंद्रीय निरीक्षक पावले परत दिल्लीक। दितले अहवाल राष्ट्रीय अध्यक्षांक। अमित शहाच्या निर्णयाकडे सगळ्यांचे दोळे। भाजपाचो सरचिटणीस रामलाल सांगता कोणेच कसलीच मागणी केल्ली ना, कायम स्वरूपी उपाय काडपाची मागणी केल्या हो विजयाचो दावो मारलो भायर। मोगो विचारता तांकां कित्याक दवरले भायर। 5 दिसाच्या गणपतीक दिलो गोंयभरच्या भाविकांनी निरोप। भजनाच्या गजरात फोगाच्या गडगडाटात गणपतीचे विसर्जन। आडपयकरांची परंपरा पळोवपाक व्हडली गर्दी। आता खबरो विस्तारान पळोवया। काँग्रेस पक्षान अधिकृतपणान राज्यपाला मुखार सरकार घडोवपाचो दावो केला, पूण मनोहर पर्रीकारान मुख्यमंत्री पदाचो राजीनामो दिल्यार विरोधी पक्ष खऱ्यांनीच सरकार घडोवंक शकतलो। विश्वासदर्शक थाराव विधानसभेन हाडलो जाल्यार तो जिखपा इतलें भोवमत भाजपा लागीं आसा। पळयात गोवा 365 चे राजकीय विश्लेषण। गोंय विधानसभेत वट्ट सीट 40, तातूंतले 14 भाजपाचे, पूण प्रत्यक्षात 3 मंत्री मनोहर पर्रीकार, पांडुरंग मडकयकार आनी फ्रांसीस डिसोजा दिल्ली, मुंबय आनी अमेरिकेक हॉस्पिटलांनी आसात आनी प्रमोद सावंत वयर बसता सभापती म्हणून। म्हटल्यार सत्ताधारी बाकार प्रत्यक्षात भाजपा लागीं आसात फकत 10 जाण। ताचे भायर 3 जाण मोगोचे, 3 जाण गोवा फॉरवर्डाचे आनी अपक्ष। तातूंतले फकत 2 अपक्ष सरकारांत मंत्री आसात। म्हटल्यार सध्या सरकारा वटेन फकत 18 जाण। तिसरो अपक्ष आमदार प्रसाद गांवकर जाय जाल्यार विरोधी पक्षा कडेन वचपाक शकता। ते भायर राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो एकलोच आमदार चर्चिल आलेमांव आनी काँग्रेसीचे वट्ट 16 जाण। हे सगळे सरकार पक्षांनी नाशिल्ले आमदार एकठांय आयले जाल्यार जातात 18 जाण। म्हटल्यार दोनी वटांनी तितलेच 18-18। पूण सरकार घडयतलो जाल्यार जाय उणेच 21 जाण आमदार। असले वेळार काँग्रेसीन उरिल्ल्या 2 प्रादेशीक पक्षांतलो फकत एकूच पक्ष आपणा वटेन हाडलो जाल्यार लेगीत पर्यायी सरकार घडपाक शकता, मोगो वा गोवा फॉरवर्डाक। मोगो तर परत परत सांगीत आसा, आमी फकत मनोहर पर्रीकार मुख्यमंत्री म्हण ह्या सरकाराक तेंको दिला। दुसरो कोणी आयलो जाल्यार सरकारांत रावपाचें कांय ना हाचेर आमी विचार करतले। विधानसभेची ही अशी नाजूक परिस्थिती जाल्या देखून ह्यो वेगवेगळ्यो वावड्यो उठत आसा आनी भितरल्यान सरकार घडोवपाचे नवे नवे पर्याय सोदपाक आमदार गुल्ल आसात। गोवा 365 ब्युरो पणजी। गोंयच्या राजकीय खतखत्यांतलो मसालो आतां पावला दिल्ली। भाजपा निरीक्षकांनी गोंयच्या राजकीय मळावयलो अहवाल एकठांय केला। आता तो भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्षाकडे पावतलो। उपरांत मनोहर पर्रीकाराक दवरप काय त्या जाग्यार दुसऱ्याक हाडप हो निर्णय अमित शहा घेतलो। मात गोंयच्यान परत वतना भाजपा निरीक्षकांनी एक गजाल मुजरत सांगल्या, कोणेच कसलीच मागणी केल्ली ना। आतां मेरेन G6 ह्या नांवान फामाद जाल्ले गोवा फॉरवर्डाचे 3 मंत्री आनी 3 अपक्ष हे एकठांय जावन निरीक्षकांक मेळिल्ले। तांचो फुडारी विजय सरदेसायान सांगिल्लें, आमकां तात्पुरती वेवस्था नाका, कायम स्वरुपी उपाय जाय अशी मागणी आमी केल्या। पूण सोमारा सकाळीं फुडें उरिल्लें मेळप सोंपून परत वतना भाजपा सरचिटणीस BS रामलालान सांगलें, कोणेच कसलीच मागणी केल्ली ना। आमी चड उलयले ते लोकसभा वेंचणूक कशी कितें लडोवपाची ताचेर। नहीं, कल से सभी से मिले हम लोग और संगठन की हम लोगों ने चर्चा की, फ्यूचर प्रोग्राम्स की चर्चा की है। वो स्टेट प्रेसिडेंट आपको बताएंगे। यहाँ की राजनीतिक परिस्थिति की भी चर्चा की है। मनोहर पर्रीकार जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से सारी चर्चा करके कोई भी निर्णय है वो गोवा के विकास को ध्यान में रख करके निर्णय हम लोग लेंगे। पॉलिटिकल सिचुएशन कोर ग्रुप से सजेशन और फ्यूचर प्रोग्राम के बारे में डिस्कस हुआ, लोकसभा प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस हुआ, पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में सारे MLA, ex-MLA, ऑफिस बियरर, कोर ग्रुप सभी ने अपनी अपनी राय दी है। उस राय को हम लोग नेशनल प्रेसिडेंट से शेयर करेंगे। उस राय के अनुसार गोवा के विकास के लिए जो उपयुक्त है, गोयन लोगों के लिए विकास के लिए जो उपयुक्त है, वो पार्टी निर्णय लेगी। सभी हमारे एलाइज ने कहा है कि सरकार, हम पूरी तरह सरकार के साथ है। बीजेपी जो निर्णय लेगी हम उसके साथ हैं। कब तक मैं जाऊंगा, अध्यक्ष जी को रिपोर्ट करूंगा, तो इसमें जितना समय लगेगा लगेगा।
कोई मेरे सामने कोई डिमांड नहीं रखी, उन्होंने जो सजेशंस थे हमने वो दिए, नो डिमांड। लेकिन घटक दल ने जो कहा है वो पूरी तरह सरकार के साथ। सोमारा सकाळी केंद्रीय निरीक्षक भाजपाच्या कार्यालयात कोर कमिटीक कार्यकारी समितीच्या पदाधिकाऱ्यांक आणि आदल्या आमदारांक मेळ्ळे. तरीकूय गोंयचो प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकर तेंच परत सांगतालो. हांगा उलोवणी जाल्यात ती फकत पक्षान करपाच्या कार्यावळीचेर. 29 तारखेनंतरूच बाकीचे फुडले सगळे कार्यक्रम ठरतले. त्याच्या आधी आयच्यान गोंया भितर सेवा प्रकल्प कार्यांजली ह्या हितूंतल्यान मोदीच्या वाडदिवसा निमित्त सगळ्यांनी ताका बरें आयुश्य आनी शुभेच्छा दिल्यो. आनीक 17 तारखेच्यान 25 सप्टेंबर पर्यंत हे गोंयान कार्यक्रम चलतले. सेवा प्रकल्प आसूं किंवा मेडिकल कॅम्प आसूं. 29 तारखे राज्य कार्यकारिणी बैठक ठरयल्या आनी त्या हितूंतल्यान ते राज्यकारिणीक फुडले कार्यक्रम ठरतले. जो आमचो अध्यक्ष आयलो रातचे 4 म्हयने आदी तेजे फॉलोअप आमी करपाचो सगळो रोड मॅप दिलो. तेजे कार्यक्रम करपाचे ठरयल्ले आसा. त्या प्रमाणे आमचे वतले. कार्यांजलीचो कार्यक्रम आनी काव्यांजलीचो कार्यक्रम आनी स्वच्छता अभियान हे परच्यान सुरू जाले 15 तारखेच्यान ते 25 सप्टेंबर पर्यंत गोंयभर चलतले आनी 29 तारखे आमकां नवीन कार्यक्रम सगळ्याक मेळटा. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख आणि विराज कामत. पातळत आसा त्यो वावड्यो सामक्यो फट हें सांगपाची पाळी आयली महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचेर. तांचे 2 आमदार बाबू आजगांवकर आनी दीपक पावसकार मोगोंतल्यान फुटून भाजपात वतले अशी वावडी पातळ्ळी. पूण मोगो अध्यक्ष दीपक ढवळीकरान बेगोबेग पत्रकार परिशद आपयली आनी थंय ह्या दोनूय आमदारांनी ही वावडी फट असो दावो केलो. ताचें जालें अशें. मोगोचे हे दोनूय आमदार आयतारा राती पणजे एका हॉटेलांत रावले. कर्मधर्म संयोगांच त्याच हॉटेलांत भाजपाचे केंद्रीय निरीक्षक राविल्ले. ताका लागून सोशल मिडियाचेर वावडी पातळ्ळी. मोगोचे हे दोनूय आमदार राती निरीक्षकाक मेळ्ळे आनी तांणी भाजपात येवपाची तयारी दाखयल्या. पूण बाबू आनी दीपक सांगता ही पुराय फट. ही पत्रकार परिशद दीपक ढवळीकरान आपयल्ली. आज आमकां ही पत्रकार परिशद अकस्मात आपोवची लागली कारण सकाळी एक इन्सिडंट घडलो की अशी एक न्यूज आयली एका न्यूज चॅनलाचेर की 2 MJP MLAs in touch with BJP for joining the party. Both meets BJP observer in the city hotel. मगो पक्षाचे आमदार एक कडेन आसा आनी एक कडेन रावतले. मगो पक्षा खूब जुनो पक्ष आसा. परत एकदां हांव सांगता ना आमी मेळना तांकां मेळना. हांव ते रावचेच पडटा न्ही. इतले पयस वचून मेळना. खूब फावटी रावता रावता ना हांव मेळना तांकां मेळना. ना रातचे सगळे आमी काल जे आमकां टायम दिल्लो 7:30 आमचे 1 वर डिस्कशन घेतकूच आमी सगळे विशय मांडलेले आसा गोंयचे. पावर आहा तें बाबू आसगांवकर आनी एमपी समज हांव जॉयन जाला तो पावर म्हणून एमपी जॉयन जालो आनी गेली 4 इलेक्शनां केले ती पावराचेर केले आनी डेव्हलपमेंट मतदारसंघाचो उदक लायट रस्ते नळ सगळे गोष्टी आमी पावयल्या. ना कित्याक खातीर आतां हांव खुश आहा मरे. तुका सांग मरे पावर आहा ती कित्या खातीर वयतलो आनी पावर वेल्यान मोगो अध्यक्ष दीपक ढवळीकर आणि मंत्री बाबू आजगांवकरान तांच्या युती भागीदारांक जाहीरपणान प्रश्न केलो. G6 घडोवन ते निरीक्षकांक मेळ्ळे तेन्ना तांकां कित्याक आपयले नात. काल ते 6 जाण मेळपाक गेले तेका. आमकां 3 जाण आमी येताले. आमचो गव्हर्नमेंट मरे. आमी सगळे 9 जाण बरोबर आहा सपोर्ट केला. आतां कोण नवो आयला या कोण भितरलो फुटला जाल्यार गोष्ट दुसरी वेगळी. बरोबर आहा तुगेलें. ना अशें जाल्लें जाल्यार ती गोष्ट वेगळी. हे आमी प्रश्न मांडपाक सगळ्यांनीच बीजेपीक सपोर्ट केला न्ही गव्हर्नमेंट. पर्रीकर दुयेंत आसा म्हणसर तात्पुरती वेवस्था म्हूण मोगोचो मंत्री सुदीन ढवळीकराक मुख्यमंत्री करपाच्या प्रस्तावाक विरोध करपाक हे G6 एकठांय आयल्यात अशी भितरली खबर आसा.
आमी फकत मायनिंगाच्या प्रश्नाचेर उलयलें अशें सुदिनान सांगिल्लें आसलें तरी पर्रीकर ना तेन्ना वरिश्ठ मंत्र्या कडेन मुख्यमंत्र्याचो ताबो दिवचो अशी मागणी मोगोन केल्या अशी भितरली खबर आसा. आनी तो वरिश्ठ मंत्री म्हटल्यार सुदीन ढवळीकार. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदा तुमकां येवकार. पळोवया फुडल्यो खबरो. पुराय आयतारभर सरकारी पक्षांनी कितें घडटा तें थंडपणान पळयतकीर सोमारा काँग्रेसीन आपली राजकी चाल खेळ्ळी. आपल्या 16 आमदारांक घेवन राजभवनार वचून सरकार घडोवपाचो दावो केलो. ते खातीर 2 पत्रां दिल्यात. एक, विधानसभा विसर्जीत करपाचो प्रस्ताव आयल्यार मान्य करचो न्ही. 2, पर्रीकर सरकार बरखास्त करचें. दोन्ही पत्रांतल्यान एकूच मागणी, काँग्रेसीक सरकार घडोवपाक आमंत्रीत करची. राज्यपाल सध्या गोंया भायर आसात. तरीकय 16 आमदारांनी एकठांय वचून राजभवनाचेर ही दोन्ही पत्रां दिलीं. मंगळारा राज्यपाल गोंयांत पावतली तेन्ना ते तिका प्रत्यक्ष मेळटले. तिका दिल्ल्या पयल्या पत्रांत काँग्रेस म्हणटा की भाजपा फोर्सान पर्रीकरा कडल्यान राजिनामो घेतली अशें तांकां दिसता. आनी दुसऱ्या पत्रांत मुख्यमंत्री धरून 3 मंत्री दुयेंत आशिल्ल्यान प्रशासन पुराय कोसळ्ळां तेन्ना पर्रीकर सरकार बरखास्त करचें अशें तांणी मागलां. त्यावेळी आम्हाला मोका तर द्यायला पाहिजे ना. आम्हाला जर फ्लोअरमध्ये म्हणजे मेजॉरिटी प्रूव्ह करण्यासाठी जर चान्स दिला महामहिम गव्हर्नरनं, आम्ही नक्कीच मेजॉरिटी प्रूव्ह करू. सिंगल संपर्कात आहेत इतर सगळंच आम्ही इथं ओपन करू शकत नाही. कोण कोण आहे काय नंबर आहेत ना. आम्हाला एवढंच रिक्वेस्ट आहे आमची की आम्हाला संधी द्यावी. सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आम्ही सरकार बनवून दाखवणार, हे आम्ही एवढंच रिक्वेस्ट करणार. So today we have asked her to dismiss this government and invite us, and we have staked our claim saying that we are still single largest party and we should be asked to form the government, and we are ready to form the government. But any number is there, sir? Number everybody knows. We were 17, today we are 16. But 21 is the magic number. So what? We will, why 21? We will show more. Let her invite us. Let her follow the constitution. Let her follow the procedure. Let her follow the provisions in the constitution. We will form the government. We will prove the majority. That is the way. And in case of Bommai case, they said even if you don't get majority in the single largest, you should call the second largest. But here we are never called. This is the time we should be called, because there is no governance, there is no government. It's not functioning. Nobody, the ministers are not in the state, even the governor is not in the state. So there is a total vacuum. So this government should be thrown out. इतले मजगती काँग्रेसीचो दिगंबर कामत परत भाजपात वतलो ह्यो वावड्यो सोमारा चालूच आशिल्ल्यो. मात स्वता दिगंबरान ही शक्यताय पुराय फाफडून उडयल्या. ऐकलं तुम्ही रिझाईन दिता म्हणून बायलांना ऐकता राजभवनावयल्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी. वास्कोत सुमार 80,000 रुपयांचो गुटखा जप्त केला. 3 साकांनी भरून हे घबाड भाजयेच्या ट्रकान घालून हाडिल्ले. या प्रकरणात मोहम्मद रफीक पठाण या ट्रक ड्रायव्हराक पुलिसांनी अटक केल्या. आयतार दीस ही कारवाय वास्को पुलिशेन केली. मोहम्मद रफीक पठाण हो 47 वर्सांचो मूळ हावेरी कर्नाटकाचो रावपी. GA 06T2600 ह्या ट्रकांतल्यान तो भाजी घेवन वास्कोत आयिल्लो. ट्रकांतल्यान गुटखा हाडला ह्या खबरेचो वास येतकीर पुलिसांनी धाड मारली तेन्ना हें घबाड तांकां सापडलें. गोंयांत गुटख्याचेर कायदेशीर बंदी आसा. हे विशीं अदीक म्हायती वास्को पुलीस स्थानकाचो PI नालास्को रापोजान दिली. 16/9/2018 at around 10:40 hours, based on reliable specific information, a Vasco police staff led by PSI Ritesh Tari conducted raid near vegetable market, wherein a truck bearing registration number GA 06T2600 was found containing 3 nylon bags, which in turn contained contraband of gutka, which is banned, as the same is injurious to public health. In this respect, we have registered an offence under section 87F of the Goa Public Health Amendment Act 2005. The accused driver, Mohammad Rafiq Patan, aged 47 years, native of Haveri, has been taken into custody and presently
remanded to police custody for 1 day. He'll be produced on 18/9/2018. We are in the process of finding the source of this gutka and to whom the gutka was to be transported. Further investigation in progress. वास्कोसान आमचो खबराकार हिरू महाले. दर्यादेग नियमन कायद्यात 1991 सुदारणा केल्ली ती पारंपारीक नुस्तें मारप्यांचे उदरगती खातीर. पूण तेच सुदारणेचो आधार घेवन वास्को बायणात सुमार 30 नुस्तें मारप्यांची घरां सरकारान मोडून उडयली. नवी घरां दिवन पिडितांचे पुनर्वसन करचें गोंयच्या रापुणकाराच्या एकवटान सरकारा कडेन मागलां. गोंयच्या रापुणकाराचो एकवट संघटनेचो अध्यक्ष ओलांसियो सिमोस उलयतालो. तो म्हणटा नुस्तेकाराली घरां सुमार 60-70 वर्सां पयलींची. तेन्ना दर्यादेग नियमन कायदो अस्तित्वांत नासलो. तशेंच बायणां हो नुस्तेमारी गांव. नुस्तेमारी गांवांकूय हो कायदो लागना. सरकारान घरां मोडल्यांतूच मुळात बेकायदेशीर आदेशाचो आदार घेवन अशेंय तो सांगता. कारण कित्याक आमी आयज नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल आयज आमकां स्टे दिला आनी गोवा कोस्टल मॅनेजमेंटाची डिमॉलिशन ऑर्डर ती आयज सेट असायड केलेली आसा. पूण हेजेर आयज आमकां पळय गव्हर्नमेंट इतले हॅरसमेंट केलेले आसा. ह्या 2 वर्सां बायणान पळयल्यार आमचे 4 फिशरमॅन आयज मोरोन बुडोवन गेलेले आसा. हे टेन्शनाक लागून आयज दोर्यान ते वयता तांकां टेन्शन आसा की तेंचे दोर्यांतल्यान देंवता म्हणून गोर आहा की ना म्हणून. आयज अजून फिशरमॅन मोडलेल्या गोरांतल्यान अजून रावता आनी थिंगाच्यान ऑपरेट करता फिशींग धंदो. पूण हें कितें चल्लां. जे बारीक फिशरमॅन जे ट्रेडिशनल फिशरमॅन जे आसा आयज गव्हर्नमेंट काबार करपाक सोदता हें सरकाराचे रॉंग. आनी जे ऑर्डर तेंच्यांनी काडला ह्या एनजीटीन ऑर्डराचेर हेचेर क्लियर जाल्लेलें आसा की सगळे फॅक्ट्स हायड करून हो ऑर्डर काडलेलो आसा. कित्याक ही जी एरिया पोर्ट एरिया आसा आनी CRZ2 एरिया पडटा. CRZ2 एंटीझेड लागना. फिशींग विलेज जी डिक्लेअर करपाची आसा तितून फिशींग विलेज बायणा डिक्लेअर जाल्ली जाल्यार एंटीझेड लागना. सो ही CRZचो ऑर्डरूच आयज तो डिमॉलिशन ऑर्डर इज इलिगल. फिशरमॅनाची घरां जी आसा आयज सेव्ह जालेली आसा ह्या ऑर्डरीचेर. आनी जी घरां डिमॉलिश जाल्ले ऑलमोस्ट 30 घरां फिशरमॅनाची ह्या रॉंग ऑर्डरीचेर आमी सरकाराक मागता हे गोंयचे जे 30 घरां पळय डिमॉलिशन जाल्ले तांकां कंपन्सेट करून तांकां आनी खंय रिहेबिलिटेट करचें. कित्याक आयज हे सरकारान पोन्नी घरां जे ऑलमोस्ट 60 इयर्स 70 इयर्साची घरां जी आसा मोडून उडयल्या मातयेची घरां तेन्ना CRZ 91 नाशिल्लोच. हो CRZ नोटिफिकेशन आमकां लागनाय आनी लागताय जाल्यार हो CRZ नोटिफिकेशन फिशरमॅनाक लागून आयिल्लो. न्हू पोर्ट एक्सपान्शन करपाक, न्हू 5 स्टार रिसॉर्ट हाडपाक, न्हू हे कोस्ट लायन जी आसा प्रायवेटायज करपाक. वास्कोसान आमचो खबराकार हिरू महाले. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. सद्या गोंयभर चवथीची धूम फांकल्या. चवथीक धर्मीक विधी सांगातान साबार कलांकूय महत्व आसता. तातूंतल्या तातूंत चौकातली सजावट चड आकर्शणाची. गणपती मुखार कितें तरी सजावट करूंकूच जाय अशी एक रीत गोंयांत पळोवंक मेळटा. पूण हालींसरा कलाकार इको फ्रेंडली सजावटीक प्राधान्य दिता. हो गणपती ताळगांवच्या बाळेकर फामिलीचो. भाताचे तण आनी कणसां वापरून ताणें केल्ली सजावट पळया. तो म्हणटा ह्या कामाक म्हयनोभर लागलो. घरच्यांनी तशेंच शेजारच्या काणकोणकर फॅमिलींनी हातभार लायलो. आनी हे काणकोणकर आनी बालेकर कुटुंबान दोगांनी एकठांय जावन डेकोरेशन केल्लें आसा. हे करपाक आमकां एटलिस्ट 1 मंथ अशें लागलें. आनी हे विणयो आनी कटींग सुपारी कट होल घालपाक म्हणल्यार आमकां भुरग्यांनी खूब हेल्प केलो. हे सगळीं भुरगीं चेडवां लेडीज सगळीं बायलांचो खूब हात आसा हितून करपाक. आनी हे करतना एक आमकांय कळोना कितलो टायम लागलो तो. म्हणल्यार आमी मोस्टली रातचेच काम करताले. दिसाची आमची कामां आसतालीं मोस्टली पार्ट टायम कसो. म्हणल्यार इतकें करून सुद्दां आमी
डेव्हलप केलें बरें केलें अशें दिसता म्हाका. कितें कितें यूज केला? हेका फक्त आमी भाताचें म्हणल्यार कणसां यूज केला आनी तण आनी सुपारी घेतला मदीं आनी ती एक बियो बारीक बारीक आहा पळय ते बियो घेतला आनी तेका होल केला. सुपारीक होल करून आमी कणसां घातला पळय बारीक बारीक आनी ते एक झाड केला ते आमी कापट्यो म्हणल्यार अशें झाडाचे येता पळय कापट्यो त्यो एकठांय करून आमी झाड रेडी केला. हो दुसरो गणपती आसा पानवेलच्या महेंद्र बांदोडकर फामिलीचो. ताणें गणपतीक गरुडार बसयला. गरुड करपाक ताणें वापरल्या फकत सुतळी आनी काथो. इको फ्रेंडली डेकोरेशन. हो जो आमी देखावो केल्लो आसा तो सगळो इको फ्रेंडली केल्लो आसा. हितून काय ते प्लास्टीक बिस्टीक काय यूज केलें ना. बांबू, काथो, पेपर, न्यूजपेपर हेच्या पासून हो तयार केल्लो आसा आनी हो म्हाका करपाक 1 म्हयनो सुमार लागलो. हितून म्हाका हेल्प करपाक आमची ल्हान ल्हान भुरगीं सगळ्यांनी जाणटे सगळ्यांनी हेल्प केल्लो आसा. कितें म्हणून तेजें देखाव्याचें कितें? देखावो म्हणजे गणपतीचे गरुडाचे हे जाल्लो आसा आनी हे दाखयलो ते गरुडाची वचून वयता पळय आनी फाटल्यान तेजो हेजो एक हे दाखयलो महादेवाची ती सुद्दां आमी सुतली पासून हे केल्ली आसा. गोवा 365 ब्युरो पणजी. 5 दिसांच्या गणपतीचे सोमारा विसर्जन केले. आता 7 आनी 9 दिसांचे गणपती उरल्या. फोंडे म्हालांतल्या आडपईच्या गणपतींचे 5 दिसांकडले विसर्जन म्हळ्यार सगळ्यांकूच आकर्षण. शिगमो मिरवणुकी खातीर करता तशे देखावे करून आडपईकार वाजयत गाजयत आपल्या गणपतीचे विसर्जन करता. इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवंक मेळटल्यो. तेखेरीज नव्या खबरां खातीर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट पळयत रावा. देव बरें करूं.